सोनवार 13 जुलै 2024. बागयोन हेनरी. मुखेल वोट. हांव तुमकां काळोखांत सांगता तें तुमी दिसा उजवाडांत सांगात. नियाळाक आदार. एक कुटुंबांत 2 धुवो आसल्यो. व्हड धूव आपल्या इश्टां सांगाता चडशीं मोठवीं आंगावलीं घालून ती भायर भोंवूंक वेताली. ताका आवय बापूय आपली ल्हान धूव कशी मान रेस्पेदाची आसा हाची देख दितालीं. व्हडली धूव आपल्या आवय बापायक समजायताली आपूण मोठवें न्हेसून मान वाऱ्याक घालिना, पूण तुमची धाकटी धूव दिसता तशें ना, भायर तें वेगळे तरेन वागता. अवचीत एक दीस धाकटी धूव भांगार दुडू घेवन आपल्या न्हवऱ्या सांगाता पळून वेता. आवय बापायचो विस्वासघात करता, रेस्पेत मान खाला उडयता. व्हडली धूव आपल्या आवय बापायक पयली शिटकावणी दिल्ली ताची याद करता. देवाचें उतर आमकां हेंच सांगता, आतां धांपलोलें आसा तें उक्तें जातलें. आपणें गुपीत सांगलोलें म्हणल्यार काळोखांत सांगलोलें तें तुमी सगल्या संवसाराक दिसा उजवाडांत सुबेमाजार सांगूंक लायता. हें उतर जीव काडटा ताका भिवचें न्हय, कित्याक तांच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. इंग्लिशींतल्यान म्हणलोलें आसा, स्टीच इन टायम सेव्स 9. वयर सांगलोल्या त्या घडणेंत आवय बापायन कितें बरें आनी वायट तें ओळखून घेवंक गरज आसलें, पूण तीं फटवलीं. भायल्यान दिसता तशें ना, पूण भितरल्यान जिवीत अदीक गरजेचें. तर वेळार सोत कितें ओळखून उजवाडाक पावयतली वाट दवरुया. म्हजो थाराव. हांव दुसऱ्यांक सदांचो मार्ग दिसा उजवाडांत दाखयतलों.